नमस्कार न्यूकर तुमकां सगळ्यांक सद्याक आमच्या गोंयचे जे इलेक्शना खातीर जी तयारी आसा ती आमकां ऑन ग्रावंड दिश्टी पडटा आनी एक मेजर गोश्ट आसा जे सगळ्या लोकांकूय म्हाका दिसता खूब आयकुपाची आवड आसतली ते म्हळ्यार अलायन्साची. आनी अलायन्स म्हणटा आसतना जे सगळे ऑपोजिशन एकठांय येत जाल्यार कितें जातलें हाजेर म्हाका दिसता सगळ्यांचें लक्ष आसतलें. पूण ताजेर चड उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर जीपीसीचे प्रेसिडेंट आसा गिरीश बाब. सर, सगळ्यान पयलीं आमी सुरू करता आसतना आयज काल बोवाळ चल्ला ताजेर दिश्टी पडटा. आत्तां तुमी लायव्हूय आयले. हांव चड ताजेर स्ट्रेस करचो ना कारण तुमी तुमच्यो गोश्टी दवरली. म्हाका दिसता हे सगळें करच्या पेक्षा एक फोन कॉल तुमच्या मदीं जायत सगळ्यां मदीं जाल्यार चड बरें जातलें अशें ना. कारण विजय आपली गोश्ट सांगता, युरी आपली गोश्ट सांगता, तुमी आपल्या तरेन सांबाळपाचो प्रयत्न करता. एक्झॅक्टली एक फोन कॉल जर जायत तिगाय मदीं जाल्यार सगळ्यो गोश्टी सुट्टल्यो आनी तो फोन कॉल जायना काय कितें? सगळे गजाल जाता कारण आमकां लार्जर इंट्रस्ट जो आमचो आसा तो सगळ्यांनी एक येवपाचो आनी बीजेपीक घर धाडपाचें. आमचे भितर थोडी बारीक बारीक डिफरन्सीस, मिसअंडरस्टँडींग, मिसकम्युनिकेशन जावपाची शक्यता आसता. कारण ह्यो गजाली नॅचरली पॉलिटिक्सांक आसतात. सो तो एक कम्युनिकेशन गॅप जाला आसतलो. तितून भितर म्हाका दिसता विजय बाबांनी ते अंडरस्टँड जावपाक जाय. आनीक युरी बाबूय म्हणटा की आतां कम्युनिकेशन आमी सुरळीत जातलें आमच्या हेजे मुखार. सो म्हाका दिसता विजय बाबान थोडे आनीक थोडे पायसीस काडचे कारण गोंयकारांक आमी सगळे येयल्ले जाय. सो हे एक बरें पॉझिटीव एटमॉस्फियर दवरपाची गरज आसा. हांव गोवा फॉरवर्डाचे सगळे तेंच्या लिडरा कडेन आनी विजय बाबा कडेन रिक्वेस्ट करता की आमी आनी बारीक बारीक इशू घेवन बसची न्ही. आमी बरें एक पॉझिटीव एटमॉस्फियर दवरुया. अलायन्स तो रोखडेच स्टार्ट करुया आनी रोखडेच कन्क्लूड करुया आनी गोंयकारांक एक अनावन्स करुया की आमी सगळे एक जावन बीजे कडेन झगडटात. फर्स्ट टॉक म्हाका दिसता तुमी तेशा जाल्लेली आसा तुजे आनी जे विजय आसा तांचे, विजय सरदेसायाची. त्या मिटिंगेक नेमकें कितें जालें म्हाका जर इन थोडे गजालीन तुमी सांगूं शकता? नेमकें कितें जालें तें आमी दोगांयनी मिडियाक ऑलरेडी सांगलां की आमची बरी पॉझिटीव मिटींग जाली आनीक आमी डिसायड केलें की आतां गोंयांक एक जावपाचें. कारण गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस ऑलरेडी अलायन्साक आसा. आमी ती आमची जी हें आसा अलायन्स तो आनी स्ट्रॉंग करपाचो. आनी इतले अत्याचार गोंयच्या सरकाराच्या लोकां विरुद्ध आसा, गोंया विरुद्ध आसा ते पयस करतलो जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. कारण बीजेपी कडेन जेम तेम 25%च वोट आसा, तेच्या वयर ना. कारण ते गेल्ले तेजे खातीर ते 33% लास्ट टायम मेळ्ळा तेंकां. तेणी जर डायरेक्ट आमी फायट करीत सगळ्यांची जाल्यार तेंचे वोट 25%चे वयर वचचे ना आनी तेंचो सिट्स डबल डिजिटान कशेंच पावचे ना. आमी जर हे सगळे युनायटेडली गेले जाल्यार आनी खात्री आसा आमी RGP, आम आदमी पार्टी आनीक गोवा फॉरवर्ड आनी बाकीचे आनीक जे लिडर्स खुबशे आसात ते आमी एक येवन हे इलेक्शन फायट करतले. कांय गोश्टी जश्यो कळटा त्या हिशोबान पयल्या टॉकाक सुद्दां सीट शेअरिंगाचेर विशय जाला अशें आयकुपाक येतालें. सो ह्या गोश्टीचेर कशें पळयता की गोवा फॉरवर्ड चड सिट्स मागता, तुमी कमी दिवपाक सोदता, कितें आसा हें? अजून सिटांचेर डिस्कशन स्टार्टूच जालें ना. आनी हे मिडिया खंयची तयार करता की कोण मायज मागता, कोण कमी मागता, कोण दिना म्हणटा, कोण दिता म्हणटा. ही देवण घेवण ही अलायन्साक जाताच. अलायन्स म्हणजे तेजें दुसरें नांव सॅक्रिफायस. म्हणजे जेन्ना आमी आनी जेन्ना गोवा फॉरवर्ड अलायन्स करतले जाल्यार आमी आनी आम आदमी पार्टी अलायन्स करतले, आमी आनी RGP तेन्ना दोनूय पक्ष आसा तो सॅक्रिफायस करतात. सो अलायन्साचेर दुसरें नांव सॅक्रिफायस. सिटांचेर काय जावंक ना अजून? अजून डिस्कशनूच जालें ना तेजेर न्ही. आमी प्रिलिमिनरी एकठांय रावपाचेर हेजेर डिस्कशन जालां. तुमकां तुमच्या वाटेंतल्यान म्हाका एक आयकुपाक जाय आशिल्लें की काँग्रेस पार्टी मिनिमम इतल्या सिटांक, कारण तुमच्या बरोबर आम आदमी पार्टी आसतली, गोवा फॉरवर्ड आसतली, RGP आसतली, ह्या सगळ्या पार्टींक जर घेवन वचपाक जाय जाल्यार मिनिमम काँग्रेस कितले सीट्स आसतली अशें तुमकां दिसता? तें हांव तुजे कडेन कशें उलोवपाक शकता. तुमची कितें तरी प्लॅन आसतलो, सर्वे आसतलो. आमकां आमची तयारी अशी आसा की आमी ज्या तरेन सगळ्या लोकांक आनी सगळ्या पार्ट्यांक एकठांय हाडपाक सोदता ही आमचो उद्देश आसा. तो कसो साध्य करपाचो, कशें घडोवन हाडपाचें ही आमचे सगळे लिडर एक जावन ठरयतले. सर, फुडलो प्रश्न. आयज जेन्ना तुमी पत्रक काडिल्लें की 2 तुमच्या लिडरांक, मनीषा आनी एका एक्सपेल केल्ले आसा, सो तेंचें एक म्हणणें आसा, कारण आतां अमित पाटकरान हें घेतलें की विदावट रिजन सारकें सांगिनासतना तुमकां आतांय विचारलें, तुमी सांगूना. सर, तुमी एज अ प्रेजिडंट तुमी ती एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक सोदिना काय की बाबा एक्सपेल केला ती गोश्ट रिजन ह्यो गोश्टी आसा अश्यो? रिजन कितें जालें तें तुमकां खबर ना. सर, तुमचे रिजन तुमी रिजन कितें डिसिप्लिनरी कमिटीन कितें तरी फायंडींग दिला म्हणटा तुमी. खंयचोच पक्षाचो पदाधिकारी जो पक्षाची निती मूल्यां मान करता आनी पक्षांक काम करता
तितून भितर एक आसा की खंयच्याच इश्यूचेर पब्लीक प्लॅटफॉर्मार वचप ना, हो एक आमचो पयलो रूल आसता. बरोबर. आणि हाजे पयलीं आमी पयले एक स्टेटमेंटाचेर आमचे पेडणेचे जे लिडर आशिल्ले मांद्रेचे देवेंद्र प्रभुदेसाय आनीक आमचो दुसरो देसाय हांकां एक्सपेल केल्ले कित्याक तेणी एक स्टेटमेंट काडलेलो आमच्या लिडरांचेर, म्हणजे आमच्या तेन्ना अमित पाटकराचेर, युरीचेर आनी ठाकरेचेर. तांकां इमिजिएटली एक्सपेल केल्ले न्ही, फक्त एक स्टेटमेंटाचेर. एकदांच ते मिडिया कडेन गेल्ले, तांकां एक्सपेल केले. हे त्याच अमित पाटकरानूच डिसिजन घेतलेली न्ही ती. तेन्ना तुमी मिडियान अशें वचून विचारले की ताका बाबा कित्याक काडलो जावं कितें केलें, हेजेर डिस्कशन केलें तुमी ताका काडलो तेन्ना? कारण गंभीर प्रश्न तुमचोच एक्स प्रेसिडेंट काडटा. न्ही तेन्ना बी काडले काय म्हणटा, कोणे अशें परत विचारले काय म्हणटा. देवेंद्र देसाय, प्रभुदेसाय आनीक दुसरो प्रदीप देसाय, हांकां दोग जाणांक पार्टींतल्यान एक्सपेल केले. करेक्ट? कितें एक्सपेल केले? तेणी फक्त एकदांच एकूच स्टेटमेंट काडलेलो पार्टीच्या अगेन्स्ट. सो तीच मूल्य हांगा एक्टेंड जाली की हांणी कंटिन्युअसली पार्टीच्या लिडरशिपीचेर, पार्टीच्या पॉलिसीचेर, पार्टीच्या डिसिजनाचेर पब्लिकांक गेले. सर, आता तुमचे एक्स जे प्रेसिडेंट आसा तांच्यांनी सुद्दां उघडपणे सांगिल्ले आसा की हे पार्टीच्यो गोष्टी आपल्याक बरो लागना म्हणून. तांचेरूय एक्शन जातली? हांव तेजेर कांय भाश्य करपाक शकना की एक्शन घेवपाची पावर, एक्शन घेवपाचे पावर जे आसात ते डिसिप्लिनरी कमिटी आसता, एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसता. तूं ते एंकर फॉरमाक विचार. सर, लास्ट प्रश्न. तुम्ही तामिळनाडून काम केल्लें आसा, रिजनल पॉलिटिक्स जे म्हणटा. काल सुद्दां आमी पळयलें की जनसुराज पार्टीचे एकमेव सीट जे प्रशांत किशोर आहा तांच्यांनी जिखून हाडलें. रिजनल पॉलिटिक्स जे म्हणटा, रिजनल पार्ट्यो, तांचो रोल फुडल्या इलेक्शनाक गोंयांत सुद्दां आमकां बरो पळोवपाक मेळटलो की कशें पळयतात? रिजनल पार्टी सुद्दां इम्पॉर्टंट आसता, कारण रिजनल पार्टीची सुद्दां एक वेगळो वोट शेअर आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळ्ळा. तो डेफिनेटली plays an important role and we recognize that. गोंयच्यो जितल्यो रिजनल पार्टी हा तुमच्या बरोबर आसतल्यो काय ना, तुम्ही कशें? आसतल्यो, नक्कीच आसतल्यो. आमचे प्रयत्न निमाणे सुद्दां आसतले तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवपाक. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. हे आशिल्ले आमचे बरोबर गिरीश सुडणकर सर. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज अप. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर, सीनियर सामने नर्वस फ्रेशर्स, लेक्चर्स, हैंगआउट्स, लेट नाइट रील्स, मस्ती वाले ये अपने व्हील्स. पहले प्यार की पहली राइड, Slowly matching vibe. Activa, 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 first love बोले तो Activa. आओ करें try एक नया पाथ, click your first, make your mark.